João. जेजू खोरी दाखवेल. चॅप्टर 15. हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता. आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच अस्तोंगी फळां दिवंक जायनात, तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल तुमी फांटे, जीं कोण म्हजें सवें रिगून रावतात आनी जांचें सवें हांव रिगून रावतां तीं सुभां फळां दितात. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हजें सवें रिगून रावनान तीं एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारकीं सुकतात. असले फांटे जमा कोत्तात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुभां फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचें. हातूंत म्हज्या बापाक महिमा मेळटा. जसो बापान म्हजो मोग केला, जसो हांवेंय तुमचो केला, म्हज्या मोगांत रावात. जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसां, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचें सवें आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हजे आज्ञा प्रमाणें तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें कोत्ता तें चाकर नकलो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. संवसार शिसांचो द्वेस कोत्तलो. संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळटा म्हूण जाणो जायात. तुमी संवसाराचे आसल्यात तर संवसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो मोग कोत्तलो आसलो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय म्हूण आनी हांवें तुमकां संवसारांतलें विंचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. चाकर आपल्या धोनया परस व्हड न्हय, अशें हांवें तुमकां सांगलां त्या उतराचो उगडास धरात. तांणी म्हाका धुमाळो दिला जाल्यार तीं तुमकांय धुमाळो दितलीं. तांणी म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटलीं. पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत तीं तुमकां कोत्तलीं, कित्याक म्हाका पाठयला ताची तांकां वळख ना. हांव येवंक नासलों आनी तांकां म्हजो संदेश हांवें दिवंक नासलो जाल्यार तांकां पातक आसचें नासलें. पूण आतां तांचें पातक तांचेर थापिना जावंक तांकां निमितूच ना. म्हाका जळटात तीं म्हज्या बापाकूय जळटात. दुसऱ्या खंयच्याच मनशान करूंक नान तसल्यो कोडण्यो हांवें तांचे मोदें करूंक नासल्यो जाल्यार तांकां पातक आसचें नासलें. पूण आतां तांणी हें सगळें पळयलां तरी आसता तीं म्हाका आनी म्हज्या बापाकूय जळटात, कारण नासतना म्हजो द्वेस धरतात. हें तांच्या शास्त्रांत बरयल्लें उतर घडोंक जाय म्हूण अशें जालें. हांव बापा कडसून तुमचेशीं एक शारोती पाठयतलों.
तो बापासून निपजता आनी देवा संबंदीन सोत उकडापें कोत्ता तो आत्मो. तो येतलो तेन्ना तो मुजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक थावन तुमी मुजे सांगाती आसात देखून तुमी मुजे साक्षी जातल्यात. देवाचें उतर हें.